हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली. रिसेंटली ते एक इंटरव्यू पळयली, तितून प्रमोद बाबा आनीक एक म्हणटालो की आपूण उलोवन दाखयना, पयलें करता आनी मागीर उलयता म्हणून. पूण तुका याद दिवंक सोदता मरे प्रमोद बाब, गेल्ले ते वर्साक 2021 मरे तुवें सांगिल्लें ऑक्टोबर म्हयन्यान नोव्हेंबर 30 तारीख पर्यंत उपरांत गोंयच्या खंयच्याय रस्त्याचेर एकूय खड्डो मेवचो ना म्हणटालो तूं. जाले खड्डे बंद जाले सगळे. 2022 जाले मरे, ऑगस्ट जालो, खड्डे न्हय रे, खोडाड्या पडल्या. खोडाड्या आतां खड्डे ना, आतां खड्डे ना, आतां बांयो पडल्या रस्त्याचेर. सो हे बरें लागना रे प्रमोद बाब. नॉट फॉर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट. आय मीन दुसरें म्हणल्यार तूं आतां त्या दिसांनी म्हणटा, आतां ह्या दिसांनी तूं कोस्टल बेल्टांनी बाब भोंवता खंय आनी दिश्टी पडला तूं. आनी तूं म्हणटा लोकसभाचें इलेक्शन दोनूय सिटां लागून भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज आसा, आनी तुका ही भिवपाची गरज आसा म्हणून तुका हांव दाखयता. तूं जाणा तुका भिवपाची गरज आसा, पूण तूं लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना, थिंकींग दॅट पीपल वील फॉल प्रे टू यू. भिवपाची गरज ना जाल्यार तुवें 3 टायर सिस्टम कशें केलां तें सांग म्हाका. कित्याक केलें 3 टायर सिस्टम कशें? फर्स्ट टायर तुका तुजी पळय 1.5 लाख सुमार वतां मेवल्या न्ही सावथ गोवांतली. तूं समजता ती मल्टिप्लाय जातली 2 लाख जातली म्हणून. ना, ती तुजी 1 लाखा सकयल पडटली, लेस दॅन 1 लाख. आनी तेका लागून तुवें सेकंड टायर चालू केला, दुसरो टायर. आनी तो दुसरो टायर करपाक तूं आतां सगळ्या चड करून मायनॉरिटी डॉमिनेटेड एरियांनी, कोस्टल एरियांनी भोंवता. ते जावं इगर्जेन जावं, देवळान जावं, इगर्जेन आल्तरा कडेन जावं, भायल्यान जावं भोंवता तूं. आनी तूं हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन सोदता, सो दॅट यू कॅन इन्फ्लुअन्स देम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन्स इन सावथ गोवा एटलिस्ट, सो दॅट यू कॅन use not only divide and rule policy but destroy and rule. पळय एक म्हणणी आसा, 2 रुलर आसता खंय. तुजी रुलर मरे ल्हान आसा आनी ओपोनंटाची रुलर व्हडली आसा म्हण तूं जाणा भरपूर. पूण तुका आतां जिखपाक जाय, तुजी रुलर व्हडली दाखोवपाक जाय. तुज्यांनी तुजी रुलर आनीक व्हडली करूंक जायना, तेजी एक्सटेन्शन काबार. आतां तूं कितें करूंक उठला, ही व्हडली पळय रुलर आसा, हे थोडे तुजे पॉपकॉर्न पळय तूं सोदूंक भोंवता सावथ गोवान, त्या पॉपकॉर्नाक तूं यूज करून ते रुलरीचे कुडके करूंक सोदता. दॅट इज डिविजिबिलिटी. डिवायड कर, सगळे बारीक बारीक कर, एंड देन शो युअर रुलर दॅट योर्स इज बीग. पूण विसर नाका, हे डिविजन जावपाचो आतां मुद्दो येवचो ना. बिकॉज ज्या प्रमाणे तूं भियेला, हे भारत जोडो यात्रा पळय चल्या काश्मीर टू कन्याकुमारीन, ह्या भारत जोडो यात्राक लागून तूं भोंवता इन एडवान्स. ज्या दिसाक भारत जोडो यात्रा, ही भारत जोडो यात्रा काँग्रेस जोडो यात्रा न्ही प्रमोद बाब. काँग्रेस जोडो यात्रा न्ही, ही भारत जोडो यात्रा. आनी ही भारत जोडो यात्रा जाली जाल्यार 110% ही दोनूय सिटां तुजी गेली. तेका लागून तूं भियेल्लो आसा. हो तुजो सेकंड टायर. थर्ड टायर तूं कितें करूंक सोदता जाणा? तुका खबर आसा जाल्यार हांव नको, तुका कडेन कितें म्हणटा सबकॉन्शियस मायंड तूं जाणा आसतलो, पूण तूं उलयना. तिसरें, तुमची एक पॉलिसी आसता, कॅरट डी, खायलो बरो जालो ना चाबूक मार. म्हणजे convince the people to contest the election, split the votes. If they don't contest, जाल्यार तांकां ते ED, CBI आनी कितें IT लावपाची भिरांत दाखय. कितें हे तुजे पळय पॉपकॉर्न पळय पक पक करून फुटल्या पळय ह्या दिसांनी कोस्टलान, हे सगळ्यांचे फाटल्यान बॅगेज आसा. हे बॅगेज आसा म्हणून तूं थंय भोंवता, ते तुजेशी घुटणाचेर येता. तेका लागून आनी एक पॉयंट सांगता, हे नवे भुरगे आयले त्या हे BJPच्या कसलेच लॉलिपॉपांक तुमी पडनाकात. लायफ लॉंग तुमचो वॉयस बंद जातलो, लायफ लॉंग.
अँड दॅट दे वील यूज इन द फ्युचर फॉर यू. सो हे आतां तूं कितें करूंक वता, हेंकां तूं आयदर भिवयता आसतलो भितरल्यान, नाजाल्यार तांकां सांगता तूं कॉन्टेस्ट कर, सो दॅट दे कॅन टेक अ जंक ऑफ द वोट्स. दॅट इज द ब्रेकिंग ऑफ द रुलर. आनी उरले ते जे तुजे आयकनात तांकां तूं कितें करूंक सोदता, दॅट इज अ थर्ड टायरान तूं कितें करतलो जाणा मरे, तूं तांकांय कितें तरी कितेंय कॅरेट दितलो कोट्यांनी. आनी त्या कोटी पळय, एक MP इलेक्शन एक MPक विकतो घेतलो जाल्यार इट हॅज बीन एलेज दॅट यू हॅव स्पेंड अराउंड 300 crores प्लस. सो तूं चिंता आसतलो 300 कोटी मागीर दिल्ल्या परस आतांच एक लाख 10 कोटी दिवन कुशीन काडया. तो हे कॅन्डिडेट बसोवपाक पळय तुवें पॉपकॉर्न्स कश्यो तयार करता तूं ह्या दिसांनी, ह्या कॅन्डिडेटाक तूं दितलो 10-15 कोटी, तितूंतले 1-2 कोटी ते युथाक पडटले तियात्र, फुटबॉल आनी चिकन सोरो बिरो दिवपाक तांकां, आनी तेंची एक कोटेरी करतले ते, आनी ते मागीर इलेक्शनाक बसतले आनी तेंचे ते वोट्स स्प्लीट जातले. अशें तूं म्हाका दिसता एक 4-4 कॉन्स्टिट्युन्सीन एक लाख तयार करता आसतलो तूं. सो दॅट आउट ऑफ दीस 20 कॉन्स्टिट्युन्सी एक 5 जाण बसल्यार तुजें काम जालें. ते जावंक दिवचे ना रे गोंयकार. आतां हे पॉपकॉर्न पळय उडले न्ही, तांकां आतां लोक सारको पक्को वखता. लोक मारचो ना तशें वच, गरजेय पडचें ना तांकां वच. सो तुवें तें आतां चालू केलां. आनी तिसरें म्हणल्यार तूं थोड्या कारणांक 5 कोटी 10 कोटी दिवन तूं तांकांय सांगतलो बाबा तुमी या म्हाका सपोर्ट करपाक. कॉन्टेस्ट करना जाल्यार जाता, कॉन्टेस्ट करना जाल्यार जाता म्हणटलो, पूण ओपोजिशन पार्टीक सपोर्ट करनाका म्हणटलो तूं, सो दॅट दे कॅन बी सायलंट. तूं तेंचे तोंडाक झीप मारूंक सोदतलो. सो दीस आर द कॅन्डिडेट्स हू हॅव लॉस्ट इलेक्शन्स, or they are potential people who can have a chunk of 1000 votes. हेंकां सगळ्यांक कितें जालें कितें कॅरेट दिवन तूं तांकां सांगतलो तुमी कॉन्टेस्ट करनाका, पूण ऑपोजिशन पार्टीक तुमी सपोर्ट करनाकात. दीस वील बी अ थर्ड टायर. आनी टू क्लोज ऑल दीस तुवें ऑलरेडी तुजें लॉन्चिंग पॅड चालू केलां. कोण सेफ गोवा, सेफ सॉयल, हांवें तेन्नासूच म्हणलेलें. ज्या दिसा सेफ सॉयलाचे मिटिंगेक हांव गेलो कॉन्फरन्साक, ते दिसूच म्हाका कळलें दीस इज द इनॉग्रेशन ऑफ द लोकसभा इलेक्शन म्हणून. अरे सेफ सॉयल, गोंयची मातीच आसची ना, खंयची माती दवरता रे, शेतां ना, भाटां ना, सगळे तुमीच विकतात मरे. आनी सेफ सॉयल करपाक ते सद्गुरू काडटा मरे तुमी. त्या सद्गुरून पयलीं तुका सांगूंक जाय ही शेतां भाटां सांबाळ म्हणून. सो ही एक 4th टायर इज अ चॉकलेट अराउंड दीस 3 टायर्स. सो हे तुका 3 टायरांचेर तूं त्या मुद्द्याचेर हे इलेक्शन तूं जिखपाक सोदता, पूण हे जावचें ना. आनी तूं पळय म्हणटा भिवपाची गरज ना, हांव सांगता तुका भिवपाची गरज आसा. म्हणून तूं कोस्टल बेल्टांनी भोंवता ह्या दिसांनी, आनी कोणाक सोदून काडल्या ते पळय मरे. तूं मिटिंगे जातात खंय तुमच्यो, सगळ्यो खबरो आसता न्ही भायल्यान. कोण मिटिंग घेता रे? All either they are defected at panchayat levels, defected at assembly level, and you expect for people to think that these are probable candidates for MP elections. So that means the motive is very clear. कोणूय या गोंयकार जे हेच मनीस BJP गाडी मारताले, हे गोंय सांबाळ्या म्हणटाले, हेच मनीस आतां बसतले आनी वोट फोडून येतले. So before people make a decision to join them, please think twice. Wait and watch. Let us see what these people are going to do. Whether his 3 tier will succeed or not, let us wait and watch. But please Pramod Bab, without this 3 tier system, you are 100% going to get defeat in both the seats of Lok Sabha in Goa. That is my commitment, my guarantee. But don't roam around in destroying the Goans, and don't destroy the unity of the Goans just because you want to win those seats. Dev Bare Guru. Thank you very much.